मागीर सकाळ येतकीर आमचे मेंबर आमकां म्हणपाक लागले आमी कशेंच मिलाग्रिसाक पयशे दिवपाना. कशें मिलाग्रिसाक पयशे दिवपाना, पयशे जे कितले आसूं वराचे कितले चार्जीस आसा पळय ते आमी पीडीएक दितले. पीडीएक दिवपाक आमकां कांयच त्रास ना, प्रॉब्लेम ना. डेली नुस्तें हाडटले विकतले आनी पीडीएक दितले आमी. पीडीए त्यांची ऑफिस बेरर कोणाक तरी दवरून दी आनी पयशे घेवन दी, प्रॉब्लेम ना. एक दुसरें कितें म्हणलें जाल्यार पीडीएन जेन्ना आमकां दिल्ली पळय डिसेंबर 2019 ते टेम्पररी ताका एक पयशे कलेक्शन करपाक अपॉयंट केल्लो, टेंडर दिवना ताका, ती लेटराची कॉपी दिता. तुम्ही जाणा आसतली हेजे मदीं ऑगस्टान काय जुलयान काय ऑगस्टान पीडीएन ताका भायर उडयल्लो. मागीर तो कोर्टाक वचून तेणे स्टे हाडून स्टेटस को मेंटेन करून म्हणून कोर्टान टायम दिल्लो आनी पीडीए परते थंय एपिलीच करूंक ना. आनी पीडीए कोर्टान सांगिल्लें तांकां टील द टेंडर रोखडे टेंडर काड आनी तूं टेंडर दी म्हण. पूण आज ते कोर्टाचे इश्यू जावन जवळ जवळ 8-9 महिने जाले, अजून पर्यंत तो टेंडर काडना. तेही आमकां प्रॉब्लेम ना. तुका सेम हे मिलाग्रिसाक तुका कंटिन्यू करपा जाय जाल्यार तुवें आमकां बरें दिवचें. आयज बरें दी, आमकां पीडीए बरें दिवन दी की आमी मिलाग्रिसाकूच अपॉयंट केल्लो आसा आनी 1-2 महिने टेंडर काडले पर्यंत. प्रॉब्लेम ना, आमी ताका पयशे येता. पूण हे 2019चो लेटर जे दिला पळय तेजेर कंटिन्यू केला म्हूण ते आमचे मेंबर कशेंच एक्सेप्ट करना. ते म्हणटा आतां इश्यू जाल्लो आसा न्ही, आसून दी म्हणटाय ते, मार्केट बंद आसूं दी, गाडी भितरूच आसूं दी. तेजे नंतर रोखडे मागीर हांव मेंबर सेक्रेटरीक फोन केलो. हांवें म्हणलें अशें आसा, हे आमचे मेंबर आयकना. ते म्हणपाक बरें आसा, चेक आयचो पेमेंट आसा पळय तो चेक तूं एंट्री कर, इनवर्ट कर आनी वच म्हण. हांव इनवर्ट करून येला आनी म्हज्यान आनी कितें करपा जाय. ताका जरी तर तेज्या ऑफिसान ताका चेक पावना जाल्यार ही म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. ऑफिस तेगे मेंबर सेक्रेटरी पणजी बसून ऑफिस मडगांव ना न्ही, डोरा भायर तेजी इनवर्ट आसा, तूं थंयच्यान घेवपा जाता. आमी चेक दिवन येला ताका आनी गाडयेची लिस्ट दिली. आयज फकत 52 गाडी येयल्ले आमगेले. ते तुमी जाणा हे दिसान चंद्रीम आसा, 60% आमची आयची गाडी येयल्ले, जवळ जवळ 80 गाडी आसता डेली. ताजो अमावंट जावन आसा 90,000. फकत ही आमच्या इंटरस्टेट. हितू मदीं रापणकार आसा, बोटकार आसा आनी लोकल नुस्तें विकपाक तांकां बसयता तो. सगळे पयशे घाला तुमी, कितले जाता ते पळया दिसा. मिलाग्रिस वो कोण तेजे भुरगे तेणी खूंय होलसेलांतसून नुस्तें वयला. आमी तर कोणें आमच्या भुरग्यांक तर नुस्तें वयला आनी खूंय व्हरून दिला तो सांगता इसवण खंय. इसवण आमच्या माडेलान आनी सुराले. पयलीं प्रेसाक तो सांगता इसवण माडेल आनी सुराले दिला म्हणून व्हरून. आतां हो तर इसवण माडेल आनी सुराले व्हरून दिला ते गाडयेचे. तो इसवण कोणा येयला थंय ते मनशाचें नांव आसतलें, तेका खंयचे पाटेन ते इसवण धाडला ते एफडीए कडेन रिकॉर्ड आसतली. सो हे तेणें कांयच लायलो ना. एक फॉल्स एलिगेशन. काल तो प्रेसाक सांगता सुंगटां दिल्याय म्हणून. सो काल सांगता तो माडेल आनी मुंगलार दिल्याय म्हणून. सो हे माफियाक जे तेजे कोण गॉडफादर आहा फातोडटा तेणे ताका सारकें ब्रिफींग कोण धाडपा जाय. हे आमच्या गोंयकारांचेर हे रॉंग एलिगेशन घालप हे सारकें ना. सो ते कडेन एक प्रूफ ना. जे नुस्तें घेवन येता तेची एक डिटेल तरी तेणें दिवपा जाय आसली. बाबा हे मनशाक अमके तारीख हे नुस्तें आयिल्लें, हे नुस्त्याक आमी वयला म्हणून. वो इश्यू फकत हांव मिलाग्रिस इलेक्शनाक बसला मडगांव, वॉर्ड नंबर 1 फातोर्डा, माडेल आनी मुंगूल. हे आमचे जे लोक आहा गांवांत तांकां दाखोवपाक हो मनीस मिलाग्रिस एक रॉंग ह्यो हॅबिटो आहा म्हणून म्हाका. लोकांक खबर आहा मिलाग्रिस म्हणटा तो मनीस केसलो तो. 1.5 वरोस जायत येयले आमी होलसेलान आसल्यार. तेन्ना एकूय इश्यू ना. कोणाचे सुंगटां वयलीं, इसवण वयलो, नुस्तें वयलें, कोणा कडेन पयशे घेयले, तेन्ना एकूय इश्यू ना. 1.5 वरोस पयलीं. आतां जेन्ना इलेक्शनाक एक म्हयनो आहा तेन्ना तेजो इश्यू येता की मिलाग्रिस वो तेजे भुरगे पयशे घेता. आतां सगळ्यां कडेन मोबायल आसता. कोणेय तर एक जबरदस्ती कोण तर एक पयशे वता, इसवण वता, कितें वता जाल्यार व्हिडिओ आतां इमिजिएटली काडटाय. सो एक फॉल्स एलिगेशन ताणें आमचेर घायला.